मुरगांव तालुक्यात जितल्यो कंपन्यो आसात तांणी CSR फंडांतल्यान लोक उपेगी कार्यावळी आयोजित करच्यो, थळावो आमदार संकल्प आमोणकार सांगता। ह्या कंपन्यो लोकांक उपेग कार्यावळी आयोजित करिनात जाल्यार तांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी ह्या वेळार तांणी दिली। शेनवारा JSW कंपनीन CSR फंडांतल्यान नुस्तेकारांक इंजिनाचें वांटप केलें। ह्या वेळार तो उलयतालो। इश्यू असलेलो आमचो फिशरमॅनाचो स्पेशली देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचो हो खूब लॉंग पेंडींग इश्यू असलेलो। कितलीशी मोर देन म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली हो पेंडींग असलेलो इश्यू, वेर JSW फावंडेशनान हो इनिशिएटीव घेतलेलो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएटाचे, आनी तेंच्यांनी हे डिस्ट्रिब्युशन करपाक लागून काही कारणाक लागून ते पेंडींग असलेले। बट आयज 2 वर्सां उपरांत जे पेंडींग असल्या कारणान तेजो आतां फुडाकार घेवन हांव आमचे ऑथॉरिटी कडेन उलोवन सगळ्यां कडेन हे करून आयज ते आमी डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा। आयज आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचे 32 फिशरमॅनांक हो तेजे एसोसिएशनान नांवां दिल्लेली त्या प्रमाणे हे डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा। 32 आमचे मोटर इंजीन मोटर्स तांकां दिल्लेले आसा। तेजे लागून परत एकदां हांव आमचे JSW फावंडेशनाचे हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी हो फिशरमॅनाचो रिक्वेस्ट, कित्याक आयज हे जे आमचे फिशरमॅन आसा देस्तेरोचे, कित्याक आयज जे फिशरमॅन त्रास काडटा, आयज दर्यान वचून बाबा ते नुस्तें धरपाक वयता, खुबदां तांकां सक्सेसफूल जायना, नुस्तें मेळना, खुबशे तांकां त्रास जाता, लॉस जाता, आनी तेंची जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन तांकां मोटर घेवप हे जायनासलें, संभव नासलें। सो तेजे लागून ते रिक्वेस्टाचेर आयज जे JSWन इनिशिएटीव घेवन आयज तांकां हो एक मोटर 32 लोकांक दिवप म्हटल्यार म्हाका दिसता तेंचो खंय तरी एक फुडें फ्युचर जो आसा आमचो फिशरमॅनाचो कोणी आसा ते यूज करना, हो फंड जो आसा तो यूज करना। बट एक्सक्लुडींग हांव म्हणटा JSW, कित्याक JSW इज रियली डुईंग अ गूड जॉब, आनी तेंच्यांनी एक फिक्स अमावंट दवरलेलो आसा, इयरली समथींग 80 to 90 lakhs तेंचो एक फिक्स अमावंट आसा, 80 to 90 lakhs वीच दे आर गोइंग टू युटिलायज फॉर द पब्लीक, ओके, अंडर CSR फंडा अंडर। अशे बाकीच्या कंपनी कोणूच हो फॉलो करना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेझेंटेटीव। आतां जसो हांव रिप्रेझेंटेटीव आसा लोकल MLA, सो म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कित्याक हांव तेंचे कडसून ती कामां करून घेवपाची, आनी हांव घेतलो हे कंपनीक हांव ओगी रावपाना जे युटिलायज करना तांकां। जे कंपनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनान तांकां डायरेक्ट एप्रोच जाल्लो आसा, तेंचे कडेन उलोवप केल्लेलें आसा, तांकां सांगलेलें आसा की बेगीनच्या बेगीन हो फंड जो आसा तो तुमी युटिलायज करा म्हणून। ते जर करना एक सर्टन टायमा भितर, एक फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ते करना जाल्यार फुडली मागीर एक्शन घेवपाची CMाक सांगून तेंचे कडेन कसली एक्शन घेवपाची ती आमी फुडें घेतले। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा CMाचेर आनी ह्या गव्हर्मेंटाचेर, कित्याक हे जो तेंच्यांनी सांगलेले आसा हो फंड जो युटिलायज जावंक जाय लोकांक लागून, हो फुडें हे 6 म्हयन्या उपरांत हो सगळी कंपनी हो फंड युटिलायज करतलो। आमी कोणाकूच ह्या बाबतीन ओगी रावपाचें ना।